गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांबरोबरच प्रायव्हेट कंपन्यांनी नोकरी दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसा। ह्याच यत्नाचो एक भाग म्हूण सरकारान वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत वेर्ना इंडस्ट्रीज आनी गोवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनाच्या जोड पालवान फार्मा मेगा जॉब फेअर घडोवन हाडलो। ह्या जॉब फेअराक तरणाट्यांचो उफाट प्रतिसाद। 2000 वांटेकार। And there are almost 17 companies who are interviewing people. Huge response, and I'm sure that a lot of Goa people will get positive job prospective today, and we are trying to support. And thank for the organizing committee for coordinating such a large people, and we are really motivated to see all are together. 17 फार्मा कंपन्यांनी ह्या जॉब फेअरात प्रोडक्शन, पॅकेजिंग, वेअरहाऊस, क्वालिटी अश्युरन्स, क्वालिटी कंट्रोल, टेक्निकल स्टाफा खातीर इंटरव्यू घेतले। 1000 तरणाटे येतले म्हूण अपेक्षा केल्ली, आयले दोबरात। तरी सगळ्यांची व्यवस्था जाली, सगळ्यांचे इंटरव्यू जाले। 30 जाणांनी इंटरव्यू दिवंक ना, तांकां जाय तसो जॉब वा कंपनी मेळूंक ना अशी कारणां। आमकां एक मुदीन आयलें की आमी एक बरो एक जॉब फेअर करपाचो आनी वेरीन सगळ्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज जे आसा गोंयांत तांकां एकठांय घेवन आमी हे जॉब फेअर करुया आनी आमचे जे स्पेसिफिकली जे एक एस्पायरींग गोवन युथ्स आसा तांकां एक फार्मास्युटिकल सेक्टरान एक संदी मेळचो हो उद्देशान आमी हो केला। फार्मास्युटिकल कंपनी सगळे अंडर वन रूफ येवन हे जे आमी करता स्पेसिफिकली फॉर फार्मा वो कदाचित फर्स्ट टाइम जाला थ्रू GPMA आणि VIA. So I thank GPMA and VIA also for being a partner in this job fair. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।